एका गावांत एक शेतकार आसलो. ताका जायतीं कुंकडां, गोरवां, बोकड्यो आनी हेर जानवरां आसलीं. तांकां बरें करून पोसतालो आनी ताका ताजे बायलेक आनी ताज्या तेगा भुरग्यांक मस्त पुरो आसलें. पूण एक दीस अशें घडलें. एक शेजारी एका भाड्याच्या घरा ताज्या कुशीन रावलो. तो एक शिकारेगार. त्या शिकारेगाराकी तेगा भुरगीं आसलीं. पूण ताका 4 शिकारेचे पेटे आसले आनी ते भिरांकूळ पेटे. त्या दीस ह्या शांती समाधानाच्या शेतकाराची शांती बिगडली आनी कितें जालें, ह्या शिकारेगाराचे पेटे हाच्या हितलांत येवन गोरवांक दुस्पटायले आनी बोकड्यांक साबले, कुंकडांक एका दोगांक केलें. शेतकार हात जोडून सालमावराया लागीं गेलो. सालमावराया अळे अशें वो ट्रबल. सालमावरायान समजून घेतलें, तूं ताजेच कडेन वचून शांती कर. हो ह्या शिकारेगारा कडेन गेलो. पूण शिकारेगार म्हणालो, दॅट्स युअर प्रॉब्लेम. तूं तुज्या गोरवांक गोठ्यान घाल, तुज्या बोकडांक गुडान घाल, तुज्या कुंकडांक आनी पुरो भितर गुडान घालून विचार कर. हांवें म्हज्या पेट्यांक शिकारेचे पेटे ते तांकां कशें सांगचें वचनाकात म्हणून. फाटीं आयलो सालमावराया. तो अशें म्हणटा. सालमावराय म्हणालो, येस, ताका हांवें फायन घालूंक जाता, ताका हांवें जेलान घालूंक जाता, तुजो पॉयंट सारको. पूण तुमच्या दोगां मदें दुस्मानकाय जातली. आनी सगळ्या मंत्री हुजेर सालमावराय देवलो. ताज्या कानांत कितेंय पुसपुसलो. पयलें वो शेतकार नरगालो. उपरांत ताका खुशी जाली आनी तो ओप्पालो. शीद घरा गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं ताणें एक सोबीत पुडपुडीत गुळगुळीत शेळी खावन गेली आनी वचून शिकारेगाराच्या त्या तेगा भुरग्यांक ताणें गिफ्ट दिली. वंडरफूल ट्रान्सफॉर्मेशन. भुरग्यांक त्या शेळये कडेन मोग भोगलो. शेळयेक तांणी उठलून धरून न्हिदोवंक सुरू केलें, खेळोंक सुरू केलें. आनी डाडा, तुजे पेटे आमचे शेळयेक ट्रबल करतात, त्या पेट्यांक पुट देम इन द केज. भुरग्यांच्या मोगान त्या शिकारेगारान त्या पेट्यांक गुडान घाले. शेतकाराक शांती समाधान. नो प्रॉब्लेम, नो ट्रबल. इतलो ताका संतोष भोगलो की ताणें इल्लें लोणी, इल्लें तूप आनी इल्लें कुंकडाचें मांस ह्या शिकारेगाराक दिवंक सुरू केलें. शिकारेगाराक हाचेर मोग भोगलो आनी शिकारेगारान सोंस्याचें रानांतलें मांस आनी कली कली विचित्र फळां रानांतलीं हाका दिवंक सुरू केलीं. दोगांयकी फ्रेंडशीप जालें. दोनूय कुटुंबां एक जालीं. 3 भुरगीं सांगाता खेळोंक लागलीं. मोगाच्यानो जानवाय आमकां आसा जावंक पुरो, पूण समजणी बरी बूद आमकां चड गरजेची ह्या आतांच्या काळार. थँक्यू.